Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. धोर्मदूतांच्या इतिहासावेले वाचप. इस्तेवान महाधोर्मसभेच्या वांगड्यांक म्हळे, तुमचे कांटे कितले निभोर, तुमचे मन आनी कान अनुभवार्थ्यांची. पवित्र आत्म्याचेर तुमी सदांच आड वेतात. तुमच्या पुर्वजांनी केलें तशेंच तुमी करतात. खंयच्या तरी प्रवाद्याक तुमच्या पुर्वजांनी दुमाळो दिनासतना दवरला. प्रमाणीक तो येवचो आसा म्हूण आदीं फुडें परगोडटाले तांकां ताणें जिवेशी मारले आनी तुमीच ताचो घात घेवन ताका जिवेशी मारलो. तुमकांच देवान दुतां उदेशी समूर्त दिल्ली, तरी तुमीच ती पाळूंक ना. हें आयकून तांच्या काळजांत राग शिजतालो आनी ते ताचेर आड आपले दांत किर्लोवंक लागले. पूण इस्तेव पवित्र आत्म्यान भरून स्वर्गाक तेळून पळोवंक लागलो आनी ताणें देवाची मोहिमा देखली आनी जेजूक देवाच्या उजव्याक आसलेलो पळयलो. ताणें म्हळें, पळयात, स्वर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशाचो पूत देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो म्हाका दिश्टी पडटात. पूण तांणी व्हडल्यान हुयेली मारल्यो आनी कान बेरे केले आनी सगळे ताच्या आंगार गेले. उपरांत ताका शारा भायर घालो आनी फातरांनी मारलो आनी साक्षीदारांनी आपली आंगावली एका तरणाट्याच्या पांयाची दवरली. त्या तरणाट्याचें नांव सावलो. इस्तेवाक फातरांनी मारताले तेन्ना ताणें अशें मागणें केलें, सोम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे. मागीर दिंबी घालून व्हडल्या ताळ्यान ताणें म्हणलें, सायबा, तांकां ह्या पातकाचे गुन्यांवकार करूं नाका. आनी हें म्हणून तो अंतरलो. ह्या खुणाक सावलू सारको कबूल जालो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. आमचो जबाब, सायबा, तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तूं म्हजें खोडप, तुजेर म्हाका थार दी. तूं म्हजो किल्लो, तुजे भितर म्हाका आसरो दी. खरेंच तूं म्हजें खोडप, खरेंच तूं म्हजो किल्लो. तुज्या नांवा खातीर म्हाका चलय, म्हाका वाट दाखय. जबाब, सायबा, तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सर्वेस्परा विस्वाशी देवा, पूण हांव सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतां. तुज्या मोगा खातीर हांव आनंदान भरतलों आनी मुरगोडटलों. जबाब, सायबा, तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तुजें दर्शन म्हाका दिवन तुज्या चाकराक संतोश भरीत कर. तुज्या माये मोगान म्हाका सोडूय. मनीस लोचांडा मांडटात तेन्ना तुज्या गोपांत म्हाका लिपोवन आसरो दिताय. जबाब, सायबा, तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. उद्गार. Hallelujah, 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 hallelujah.
जेजू म्हणटा, हांव जिविताचो उंडो, म्हजेशी येता ताका कदींच भूक लागची ना. जुआंवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. लोकांचे उरपोंजीन जेजूक म्हणलें, तशें जाल्यार तुजेर आमी विस्वास दवरचे खातीर कसली खुणां करून आमकां दाखयशी? तुज्यान कितें करूंक जायत? आमच्या पुर्वजांनी अरोण्यांत मान्ना केलो, ताणें तांकां सोर्गींचो उंडो खावंक दिलो, अशें बरयलोलें आसा. जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगता, मोइजेसान तुमकां सोर्गींचो उंडो दिवंक ना. तुमकां खरो सोर्गींचो उंडो दिता तो म्हजो बाप. कित्याक जो स्वर्गार थावन देंवता आनी संवसाराक जिवीत दिता तोच देवाचो उंडो. तांणी ताका म्हणलें, हो उंडो आमकां सोदां दी. जेजून तांकां म्हणलें, हांव जिविताचो उंडो, म्हजेशी येता ताका कदींच भूक लागची ना, आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका कदींच तान लागची ना. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ देवाक मानवलोलो. धर्मदुतांचो इतिहास 50:52. नियाळाक आधार. जेजून जोर्दान न्हंयत पवित्र स्नान घेतोच स्वर्गावेलो ताळो आयकूंक आयलो. हो म्हजो अपुरबायेचो पूत, ताचेर म्हजें दादोसपण आसा, ताचें आयकात. देवाचें दादोसपण कितें आनी कित्याक मानवलोलो? पयलें, जेजू दर दिसाक आपल्या बापाची येवजण मानून घेवंक मागण्यांत आसतालो, आनी दुसरें, जेजून ही येवजण मानून घेवन तिचे प्रमाणें आपलें जिवीत जियोंक बापाचें मिसांव फुडें व्हरूंक तयार जालो. आयच्या पयल्या वाचपांत इस्तेव पवित्र आत्म्यान भरलोलो जावन स्वर्गाक तेळून पळोवंक लागलो आनी ताणें त्रिएक देवाक पळयलो. ताणें आपल्या जिवितांतल्यान जेजूक परगटलो आनी मरणांत साक्षी दिली आनी देवाक मानवलोलो तो जालो. आमच्या जिवितांत बापाची येवजण मानून घेवन दोतोर, टिचेरी, नर्सी, संदेशकार, वावराडी आदी आमच्या वावरा सेवेंतल्यान भावा भयणीच्या मोगान सेवा करूंक वावरूंक गरजेचें. आयज थावन आमच्या भाग्यवंतांचें जिवीत आपणावया. देवाची येवजण मानून घेवन आमच्या भावा भयणांची उतरां कोरण्यांनी आनी मोगान सेवा करून देवाक मानवलोलीं जावंक वावरुया. सर्गींच्या बापा, दर दिसाक मिसा भेटेंतल्यान मागण्यांतल्यान पवित्र आत्म्याच्या आदारान मोगान सेवा करूंक आनी तुका मानवलोलीं आमी जावं आमकां तुजे कृपेन भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dev baren koro.